नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुडचडेच्या राजकीय मळार तिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर. सध्याचो आमदार निलेश काब्राला सयत जायते दावेदार आसात चर्चेत. एसटी आरक्षणाच्या चर्चेत समीकरणात बदल जावपाची आसा शक्यताय. शेनवारा भाजपाची कोर कमिटीची जाली बसका. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा सयत हेर कार्यावळी विशीं जाली चर्चा. अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग येतले गोंय भोंवडेर. मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयकारांनी पीओपी परस घेवच्यो चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचें आवाहन. गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबरात उक्तावण. मुख्यमंत्र्याची माहिती. 70 तोणीर घसघशार विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात विद्यार्थ्याच्या फामिलीन केले शाळेमुखार आंदोलन. शाळेच्या घाळपणाक लागून घडली घडणूक, फामिलीचो आरोप. असोल्डा हेल्थ सेंटराच्या आवारात चल्ला गैरवेव्हार. दिसभर दुयेती खातीर भलायकी केंद्र आसता उक्ते, मात रातच्या वेळार सोरेकारांच्यो चलता पार्ट्यो. लोकांनी उक्तायला हुस्को. गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी महत्वाची कारवाय केल्या सुरू. ऑपरेशन प्रहार खाला राज्यभरात घुळे पदार्थ, गुन्यांव आनी बेकायदेशीर कृत्या आड करतात व्हड प्रमाणात कारवाय. कुडचडे राजकारणात सध्या तिकेट कोणाक ह्या प्रस्नावयल्यान राजकीय तापमान खूप वाडला. सध्याचे आमदार निलेश काब्रालान पक्षाच्या निर्णयाचेर आपली भूमिका स्पश्ट करत हांवें पयलींच जायत्या गजालींचो त्याग केला. आता कोणा खातीर असो प्रस्न केलो. दुसरे वटेन एसटी आरक्षणाचेर जाल्ले चर्चेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या फुडाऱ्यांचे दोळे कुडचडेचेर बसल्यात. सुभाषान कुडचडे कडेन आपले संबंध स्पश्ट करतना पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें स्पश्ट केलां. मात हेर मतदारसंघांनी परवानगी बगर प्रचार केल्यार 101% कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिल्या. म्हळ्यार कुडचडेच्या राजकीय मळार सध्या जायते दावेदार आसात, पूण पक्षाचे ग्रीन सिग्नल कोणाक. कुडचडेच्या राजकीय मळार तिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर सुरू जाल्या. सध्याचो आमदार निलेश काब्रालाची भूमिका, सुभाष फळदेसायाची इत्सा आनी एसटी आरक्षणाची चर्चा या सगळ्यांनी कुडचडेचे राजकारण गरम केला. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालाचो सस्पेन्स, ताका तिकेट मेळटली काय ना हे पक्ष थारायतलो आनी तिकेट मेळ्ळी तर निमणो निर्णय लोक घेतले अशें काब्रालान स्पश्ट केला. तशेंच हांवें ह्या नादी जायत्या गजालींक लागून त्याग केला. आतां कोणा खातीर असो गुणावन पॉयंटूय मारला. काब्रालाच्या निवेदना उपरांत कुडचडेच्या राजकीय मळार चर्चा सध्या सुरू जाल्या. या राजकीय समीकरणातले आनीक एक नाव सुभाष फळदेसाय. फळदेसायन कुडचडे कडेन आपले नाते पोरणे आशिल्ल्याचो इतिहास सांगलो. कुडचडे हांव जल्मल्लो, कुडचडे शिक्षण घेतिल्लो आनी 34 वर्सां ह्या मतदारसंघातले इश्कोलात हेडमास्टर म्हणून आपली घरकान्न वावरत आसा. पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें फळदेसायान स्पश्टपणान सांगले. फळदेसाय कुडचडेच्या राजकीय मळार प्रवेश करतलो असो हिंटय दिला. पूण ताणें कुडचडे जायना जाल्यार आपूण केपें वयतलो, पूण सांगे आरक्षण जायना जाल्यार हांव सांगेच रावतलो अशेंय सांगलां. सांगे ना जाल्यार केपें, ना जाल्यार कुडचडे अशें म्हणत सध्या सुभाषान 2 न्हय तर 3 वडयांचेर पांय दवरला. पूण फळदेसायाच्या कुडचडे संभाव्य प्रचाराचेर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें स्पश्ट विधान केला. हेर मतदारसंघांनी प्रचार करपाक पक्षान कसलीच परवानगी दिवंक ना आनी परवानगी नासतना अशे तरेचे वावर केल्यार पक्ष सोंसचे ना अशी थेट शिटकावणी दामून दिल्या. म्हळ्यार फुडारी तयार आसले तरी निमणी भूमिका पक्षाच्या मुखेल्याचेच. आता ह्या पुराय राजकीय चित्राक आनीक एक मॉडर्न मेळटा, एसटी आरक्षण. कुडचडे लागसरचे केपें आनी सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरपाची चर्चा सध्या सुरू आसा. अजून अधिकृत घोशणा जावंक नासली तरी हे वावडेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या कांय फुडाऱ्यांनी दोळे कुडचडे कडेन वळयल्यात अशें म्हणटा. अधिकृत निर्णय जाय मेरेन आरक्षण प्रक्रियेचेर टिप्पणी करप योग्य ना अशें भाजपाचे तिकेट मागपी रोहन गावस देसाय हाणें सांगले. एके वाटेन खुर्चेचेर बसून आशिल्ल्या आमदाराची तिकेट तळ्यात मळ्यात, दुसरे वटेन कुडचडे येवपाक तयार आशिल्ले फुडारी. भायर एसटी आरक्षणाचे चर्चेक लागून मतदारसंघाचे समीकरण बदलत आसा आनी वयल्यान पक्षाचे खर आदेश. सध्या कुडचडेच्या राजकीय मळार एकूच प्रश्न आसा, तिकेट कोणाक मेळटली आनी कोणाचो पत्तो कट जातलो. मजेची गजाल म्हळ्यार आता कोणाक तिकेट मेळटली ते पक्ष थारायतलो, पूण कुडचडेचो आमदार कोण ते लोकांचो कोल थारायतलो.
पार्टी डिसायड करतले कितें म्हाका विचारून कितें बरें पार्टी कडेन विचारा पूण जर म्हाका पार्टी डिसायड करतले जाल्यार तुमी वेलकम करता पार्टीच्या डिसिजन तिकेट जी आसता हो इंडिविज्युअल घेवंक शकना भारतीय जनता पार्टीन शिस्त आसता खुबश्यो गोश्टी आसा आनी एक करता तेन्ना पार्टी डिसायड करतले कोणाक कितें करपाक जाय हांवें खूब जाण टोकळ करता तुमकांय खबर आहा कुडचड्यार कितें चल्लां Party asks you to step down. Will you? I have already stepped down in a lot of things. What step down in what? As MLA? sacrifice kala minister. So what? As MLA to step down? What will MLA step down? Now is a question of stepping down. Because we are 32. That's why they will tell me to step down as MLA also. The question will come of stepping down. Now for whom? कित्याक आमी पळयता आतां सुभाष फळदेसाय थंय कॅम्पेन स्टार्ट करपाक सोदता तसले कांय डिस्कशन जावना आनी ह्या संदर्भात पार्टीची ठोस आनी क्लियर भुमिका आसा की आमी अशें कोणाकूच परमिशन दिवना आनी अशें जर कितें जर चल्लां जाल्यार तें आमी पार्टी म्हणून आमी तें टॉलरेट करून घेवंक शकना एक्शन जातली हय जरूर 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 101% सामकें जरूर जरूर पळय तुका हांवें परत एकदां सांगता अजून पर्यंत परत सेम प्रश्न तुवें विचारला हांवें तुमकां कितें सांगलां जो पर्यंत ऑन पेपर आमकां रिजर्वेशन जो पर्यंत कळना तो पर्यंत इट इज अ प्री मॅच्युअर स्टेटमेंट वॉट एवर वी स्पीक आमी जें उलयता तें प्री मॅच्युअरली उलयता अशें जाता हातून कारण जो पर्यंत पेपरार येना अजून पेपरार येयला तो कॉन्फिडेंटली सांगपाक शकता बाबा म्हाका मतदारसंघ एसटी जातलो नाल्यार जनरल उरतलो सो हे कांय गोश्टी जावना सो तातूंत भितर आमी पडपाचें आमकां सद्या आमी पक्षाचे स्पोक्सपर्सनी हांवें मागीर तुका हांव पक्षाचो कार्यकर्तो आमी बारीक सारीक आमी मतदारसंघान प्रत्येक बूथ लेवलाचेर काम करता सो त्या राजकारणान पडपाचें आमकां सद्या तरी म्हाका दिसना की त्या लेवलाचेर तो स्टेटमेंट हांव करपाक शकता फक्त आतां ऑन पेपर सपोज जर रिजर्वेशन जाल्लें आसतलें जाल्यार हांव हेचेर कितें स्टेटमेंट करपाक शकतलो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही शेनवारा भाजपाच्या कोर कमिटीची बसका जाली हे बसकेत हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा हांचे सयत नव्या भाजपा कार्यालयाचे आणि कुशावती कार्यालयाचे उक्तावण करपा विशीं चर्चा जाली तशेंच केंद्रीय मंत्री अमित शाह नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग हांच्या गोंय भोंवणे विशीं हे बसकेत नियाळ घेतलो आणि पर्वरी फ्लायओव्हराच्या उक्तावणाची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली पार्टीचे फुडल्या एका म्हयन्याभराचे कार्यक्रम जे तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा ती कशा पद्दतीन करतले त्याचबरोबर आमच्या पार्टीच्या कार्यालयाचे इनॉग्रेशन आमच्या आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टात नवीन कार्यालय उद्घाटन करता तेंय 17 ऑगस्टाक आसा आमच्या दोनूय कार्यालयांनी सत्यनारायण महापुजा आसा आनी एकंदर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचेर ओवरऑल डिस्कशन आनी पार्टीचे येता त्या पार्टीचे बिगर नेते म्हणटा तशे आमचे अमित भाई शाह नितीन गडकरी जी राजनाथ सिंग जी हे सरकारी कार्यक्रमाक वेगवेगळ्या जाग्याचेर येवपाचे आसा त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातले सगळे डिस्कशन आयच्या मिटिंगेत जाले त्या मिटिंगे खातीर आमचे केंद्रीय मंत्री भाऊ आमचे खासदार दानवडे आनी अध्यक्ष उरलेल्यो सगळ्यो गजाली तुका इन डिटेलान आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक सांगतात पर्वरीचे ब्रिजाचेर विषय असतात आमचे काही जे तातडीचे तातूंत भितर आमचो अमित भाई शाह जे 6 सप्टेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक आमचे भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसची त्या संदर्भातली नंतर बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात मागीर आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम सगळे पार्टी म्हणून एक म्हळ्यार शोक प्रस्ताव आशिल्लो आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर नारायण मांद्रेकर आनी जेनिफर तालिगांवचे आमदार हे वायट जाली आनी त्या लागून ताचो एक शोक प्रस्ताव ताजे नंतर दुसरो विशय म्हटल्यार अभिनंदनाचो ठराव की एसटीच्या रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो मुद्दो निकालान काडलो आनी नोटिफिकेशन इश्यू जालें आनी त्या खातीर जाणी हे सगळे प्रयत्न केल्ले आसा आनी सो लावन दवरिल्लो हो जो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो जालो आनी त्या खातीर अभिनंदन आनी त्या बेगिनात बेगीन तें जावचें आनी तातूंत काही हें उरचें न्ही त्रुटी उरची न्ही आनी निवडणुकीच्या पूर्व आनी म्हणजे ते सगळे पूर्णत्वाक व्हरून तांकां रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्या सिटां आसा खंयच्या साठी अपलोड जावची आनी ताच्या संदर्भात सगळी आराखडो आनी कितें आंखणी आसा ती गोंयकारांनी पीओपी परस चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो घेवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें तशेंच गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण जातलें हे खातीर थळाव्या हस्तकलेच्या कारागिरांक फायदो जातलो लोकांनी हस्तकले कडेन एक वेवसायाची संद म्हणून पळोवची
सरकार मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेनवारा स्वयंपूर्ण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. आमच्या आर्टिजन्सा कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की तुमच्या विलेजींनी स्वयंपूर्ण मित्र आणि बाकीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ह्या सगळ्या आर्टिजनांक एका प्लॅटफॉर्माच्या सकयल हाडून अशा पद्दतीच्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो आपापल्या पंचायतींनी चालू करच्यो. जेका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार तें आर्टिजन ह्या एकाय सेक्टरांतल्यान जावपाक शकता आणि आर्टिजन ह्या सेक्टरांतल्यान अशा पद्दतीन ज्याच्या कडेन जी स्किल्स आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत व्हरायटी ऑफ द स्किल्स आणि आर्टिजन्स हे ट्रेडिशनली गोंयकार आसा ते ट्रेडिशनली आपलो बिझनेस करतालो तेका स्किलिंग करपाची गरज आसा. तेका न्यू स्किल डेव्हलपमेंट किंवा इनिशिएटिव्स नवीन मशिनरीज ही कशा पद्दतीन दिवं येता हे सरकार मदत करता आणि तेकाच लागून आमी ही मदत करता आसतना तुमकां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स ह्योय दिवपाक सुरवात केल्या. गणेश शाळेंत आसतल्यो ज्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतलें किंवा गणपती करपा खातीर आसतलें. ही सबसिडी आमी दिता. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरांत हाडटा तो गणपती हो चिकट मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही. आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना. आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा. आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा. तुमी मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी ही सगळी गोंयांत जावपी आसा. म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकट माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी. म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीन करपाक जाता म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता. आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली. तेय बी गणपती तयार करपाच्या त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले. 70तल्या काजरेदाट तोणीर घसघशार मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याची फामिली चाळवली. मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या फॅमिलीन मुरगांवच्या दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाकडेन आंदोलन करीत न्यायाची मागणी केली. शाळेच्या घाळपणाक लागून ही घडणूक घडिल्ल्याचो आरोप ताच्या फॅमिलीन करीत कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला असून कारवायेचें आश्वासन मुरगांवचो डीवायएसपी गुरुदास कदम हांणी दिला. शुक्रारा मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड 70 तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी तोणीर काजरेधाट ह्या घसघशार ट्रेकिंगे खातीर गेल्ले. त्या वेळार एक विद्यार्थी न्हंयत भितर सरलो, पूण उदकाची खोलाय आनी खर प्रवाहाची म्हायती नाशिल्ल्यान तो उदकांत व्हांवून वचून थंयच ताका मरण आयिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून मरण पाविल्ल्या विद्यार्थ्याची फामील बरीच चाळवली. तांच्यांनी शेनवारा उच्च माध्यमिक विद्यालया कडेन आंदोलन केलें. विद्यार्थ्याच्या मरणाक शाळा वेवस्थापन कारणीभूत आशिल्ल्याचो आरोप करीत ह्या प्रकरणात शाळेआड कायदेशीर मार्गान कारवाय करची तशेंच ह्या प्रकरणात न्याय दिवपाची मागणी केल्या. ट्रिप पे जाने से पहले शायद एक छोटा सा नोट दिया था कि हम यहाँ पे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं ना. हाँ, कुछ और लेकिन सर ना इसमें बात क्या है, कुछ मेंशन नहीं, प्लेस मेंशन नहीं किया सर. अगर प्लेस मेंशन करेंगे तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में आसान रहेगा ना. कहाँ लेके जा रहे हैं, आसपास में हम पता करेंगे जगह सेफ है कि नहीं है. स्कूल से इतना बड़ा गलती कैसे होता है सर? अगर हमें एज अ पेरेंट्स बता देंगे, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है सावड्डे में कौन सा वाटरफॉल सेफ है कि नहीं है, हमें पता चलेगा तो हम आगे एक्शन ले सकते हैं ना. अब डेथ होने के बाद हमें कह रहे हैं कि अब वहाँ पे हमें नहीं लगा था कि सेफ नहीं है. सर वो जगह पहले आपको देखना चाहिए ना. कोई इंटीमेशन नहीं था स्कूल, कोई नहीं था सर. और कल भी कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था. अभी भी नहीं. अभी हम सब आए तब जाके उन्होंने अपना बात करने का अपना बात की है, नहीं तो उससे पहले कोई बात करने आगे नहीं आ रहा था. सर सिंपैथी नाम का चीज़ होता है. अगर मेरा कोई भी अपना बच्चा भेज रहा है तो भरोसे से भेज रहा है ना, भरोसे से भेज रहा है. अगर आप भरोसा ही नहीं रख रहे हैं सर तो क्या फायदा है. और डेथ हुआ है तो आपको भी आगे आके देखना चाहिए उनका पेरेंट्स का क्या हाल है, आगे का क्या हो रहा है उनका. कोई स्कूल के साइड से नहीं सर, सब गूंगे बहरे बन के बैठे थे. अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? अभी मैनेजमेंट कह रहे हैं सर कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम हमारा गलती है. वो कह रहे हैं 4 टीचर को FIR हुआ है उनके नाम पे, पुलिस स्टेशन में उनको रखा है सर. और क्या चाहिए पूछ रहे हैं सर. अभी डेथ की बदले और क्या मांग सकते हैं? आपको लग रहा है कि टीचर को भी बलि का बकरा बना रहे हैं लोग? सर बना ही रहे हैं सर. देखिए अपर अथॉरिटी के बिना कैसे 4 टीचर मैनेज करेंगे? परमिशन लिया था फॉरेस्ट का या कुछ? सर नहीं लिया था नहीं. और लेते तो सर कौन से फॉरेस्ट ऑफिसर या कोई भी ऑफिस कैसे इशू करेगा कि आप वाटरफॉल पे इतने बच्चों को लेके जाइए? कौन देगा सर? आप भी तो देखना सर, वहाँ पे ऑलरेडी कितना डेथ हो चुका है सर, 4-5 हो चुका है, फिर भी आप लेके जा रहे हैं तो नेग्लिजेंस है ना सर. मैनेजमेंट को ये मानने में तकलीफ हो रहा था. राहुल इसमें पढ़ता था तो कल इसका फील्ड विजिट था
हमको 1:30 को डैडी को कॉल किया कि बोला कि आपका बेटा मिसिंग है। हम इमीडिएटली यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो मैंने उनसे पूछा, तो वो वहाँ पे मैनेजर से मैनेजर ऑफ द स्कूल क्या बोला, स्कूल पानी यहाँ पे इतना डीप है, उसको कुछ होएगा नहीं। और तो मैं डैडी को डाउट हुआ, तो मैं डैडी पहले डाउट हुआ कि कुछ हुआ है, तभी वे लोग सीधा बात नहीं बोलते कि ऐसा हुआ है। तब हम लोग 4 बजे अपने उसका राहुल को दोस्त किसी पता किया कि उसका डेट 11:30 बजे हुआ था, और टीचर्सों के सामने और स्टूडेंट के सामने हुआ था। लेकिन इन लोग तभी भी अफवाह फैला रहा कि अपने आप ही वो लॉक घुमा, मिसिंग हुआ और खुद मरा। गरज पडली जाल्यार ह्या प्रकरणात शाळेचे व्यवस्थापन योग्य ती कारवाई करतले अशें शाळेचो अध्यक्ष संजय बाणावलीकार हांणी सांगले। सगळ्यांक दुख जालें। इन्सिडंट मेळ्ळ्या बरोबरच आमचे एमपीएची मॅनेजमेंट टीम आसा पळय तांणी इमिजिएटली जे आपल्या पद्दतीन जितकें जाता तांकां सगळे कडेन नेटवर्कान सांगलें, फॉरेस्ट म्हूण पुलीस म्हूण जे त्या तरेन एज फार एज पॉसिबल रिकवरी जाता जाल्यार करा म्हणून। पण मागीर एक 3 सुमार आमकां फोन आयलो की न्हू म्हणून बॉडी मेळ्ळी म्हणून। त्याच्या नंतर त्यांच्या आमचे पयलो टिचरीचेर बरें येयलो, बाबा तुमी कशें कितें व्हेलें त्या भुरग्यांक असल्या लोकेशनाचेर। आनी अशें आसा की तेणी एक आमचो टूर ऑपरेटर आसा पळय तांकां त्यांचे फूल रिस्पॉन्स ताका दिल्ले, आनी ही वॉज सपोज टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अँड टेक द प्लेसीस वेर इट वॉज लिगली अलाउड फॉर विजिटींग, म्हणून सेफ वेर इट वॉज सेफ। पूण तशें जालें ना, आनी अनफॉर्च्युनेटली आनी तेचेर इमिजिएटली मागीर पुलिसान कितें केलें, फर्स्ट इन्फॉर्म ताका कोण गायड आसा तांकां धरले, अरेस्ट केले। त्याच्या तितकेंच न्ही, तेंच्यांनी आमच्या स्टाफ जे आसा पळय 4 स्टाफाकूय बी धरलेले आसा। आनी आमची इन्क्वायरी डिटेल इन्क्वायरी आयज सकाळच्यान चालू आसा, आनी मॅनेजमेंट वील टेक इन इफ रिक्वायर्ड सम मोर पीपल इन एक्शन। डेफिनेटली दे वील नॉट लीव एनीबडी इन दीस केस। मजगती ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी आदींच शिक्षकांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याची माहिती डीवायएसपी गुरुदास कदम हांणी दिली। तशेंच ह्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाय जातली अशें आश्वासन डीवायएसपीन दिलां। एक इन्सिडंट जाल्लो, तातूंत आमकां म्हायती मेळ्ळा की तातूंत बिसायड्स अननॅचरल डेथ रजिस्ट्रेशन पुलिसेन वाळपय पुलिसेन ऑफेन्सीव रजिस्टर केल्या फॉर नेग्लिजन्स, आनी आयकून अशें येता की 3 जाणां ऑलरेडी अरेस्ट केला आनी फुडें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। हांगा लोक DPR स्कुला कडल्यान हे गेल्ले ते ट्रॅकिंग टीम तांची, म्हणून लोक तांचे स्कूल मॅनेजमेंटाक जाप विचारपाक हांगा जमिल्ले। सो तेच जे कितें डेव्हलपमेंट इन्व्हेस्टिगेशनान आसा ते आमी तांकां कन्वे केला, आनी तांचेय कितें आमकां वाळपय पयस पडटा तांकां थंय कन्विनियंट करपा खातीर ते आमच्या थ्रू कितें तांकां पावपाक जाल्यार आमी तांकां फेसिलिटेट करतले, आनी ड्यू कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन शॅल फॉलो। पण FIR ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ले आसा हय जाल्या फॉर नेग्लिजन्स ऑल्सो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। दिसभर दुयेती खातीर भलायकी केंद्र, पूण रातच्या वेळार सोरो पिवपाचें, धुम्रपान करपाक आनी पार्टी करपाची सुवात। असोल्डा हेल्थ सेंटराच्या लागसार रातच्या वेळार गैरवेव्हार चलता। ताका लागून भलायकी केंद्राची सुरक्षा आनी प्रशासनाचे देखरेखीचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात, तशेंच लोकांनी हुस्को उक्तायला। गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी महत्वाची कारवाय सुरू केल्या। ऑपरेशन प्रहार खाला राज्यभरात घोळे पदार्थ, गुन्यांव आनी बेकायदेशीर कृत्या आड व्हड प्रमाणात कारवाय केली। या कारवायेत 12 व्यक्तींक अटक केली। NDPS कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यो। पुलिसांनी गांजा, LSD, कोकेन, चरस आनी केटामाइन अशे वेगवेगळे अंमली पदार्थ जप्त केल्यात। गोंय पुलिसाची ऑपरेशन प्रहार खाला जाल्ल्या या कारवायेत पुलिसांनी ड्रग्स व्यवहार, गुन्यांवकारी कृत्यां आनी हेर बेकायदेशीर कृत्यांचेर लक्ष केंद्रीत केले। वेगवेगळे खाशेले युनिट्स देखीक जिल्लो पुलीस, ATS, अंमली पदार्थ विरोधी सेल, दर्यादेगेवेले पुलीस, येरादारी पुलीस आनी गुन्यांव शाखेचो आस्पाव आशिल्लो। या कारवायेत NDPS कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यो आनी ड्रग्सा सयत 12 व्यक्तींक अटक केलो। पुलिसांनी गांजा, LDC, कोकेन, चरस, केटामाइन अशे वेगवेगळे घोळी पदार्थ जप्त केले। रेल्वे पुलिसांनी थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर अचानक धडक घालून तपासणी केली। कोकण रेल्वेत 11 गाड्यांची तपासणी केली। तशेंच दुबावित प्रवाशाची तपासणी करपा खातीर स्निफर सुण्याक तैनात केल्ले। महाराष्ट्र गोंय आनी कर्नाटक गोंय मार्गांतल्यान वचपी 120 परस चड अंतराची बसीची तपासणी केली। हे कारवायेत 500 वयर प्रवासाची तपासणी केली। ते भायर दर्यादेगेवेल्या पुलिसांनी बेकायदेशीर रेंव खणपाचो दुबाव आशिल्ल्या सुवातींनी अचकीत तपासणी केली। राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या महत्वाच्या सुवातींनी रस्तो आडवून 1000 वयर गाड्यांची तपासणी जाली। पिवन गाडी चलोवपा खातीर 50 व्यक्ती आड कारवाई जाली। वैध विजा नासतना गोंयांत रावपी 2 परकी नागरिकांकूय ताब्यात घेतलो।
गोंय पुलिसांनी ड्रग्स आनी गुन्यांव हाचे संबंदीत झिरो टॉलरन्स अशे स्पश्ट संदेश दिला. फुडाराक ड्रग्स वेव्हाराचे जाळे मोडून उडोवपा खातीर अशी संयुक्त आनी टिकाऊ कारवाय चालू उरतली अशें पुलिसांनी सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन 5 वर्सां खातीर NDDB कडेन दिवचे अशी मागणी दिवचलच्या दूध उत्पादकांनी केल्या. दुधाचे उत्पादन परतून जीवित करपा खातीर आनी दुधाचे उत्पादन वाडोवपा खातीर हो निर्णय गरजेचो अशें ते म्हणटात. मजगती दुधाचे दर वाडपा संबंधी आनी कामधेनू येवजणे संबंधीच्या निर्णया खातीर उत्पादकांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी पशुपालन खात्याचे उपकार मानले. पयलीं आमी आमच्या सरकाराचे भाजप सरकाराचे दोतोर प्रमोद सावंत आमचे डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री हांचे आभार मानपाक सोदता की त्यांनी शेतकऱ्यांची जी विनंती असली, शेतकऱ्यांची जी प्रमुख मागणी असली ती मान्य केली आणि आमकां ही दरवाड करून दिली. तर याबद्दल आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांतर्फे, गोयच्या सगळ्या दूधकारांतर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानपाक सोदता. गायींचो सगळ्या गोष्टींचे दर वाडत आसा, त्याप्रमाणे गायी आणि म्हशी जर आम्ही भायल्यान हाडटले जाल्यार तांचोय बी दर वाडूंक लागलो. म्हणून आम्ही आनी एक मागणी केल्ली तेंचेकडे की आमकां सरकारान जी स्कीम दिल्ली तातूंत आमकां 70,000 रुपया लिमीट आशिल्ले गाय घेवपाक आणि ताजेर आमकां सबसिडी कितें आसा ती मेळटाली. तर तेजो रेट वाडोवन 90,000 करचो अशें आमी तांकां सांगलेलें. त्या प्रमाणे त्यांनी ती मागणी मान्य केली आणि आमकां 90,000 रुपया मिनिमम मॅक्झिमम रेट गायीचो किंवा म्हशीचो जो आसा तो, आणि तेजेर आमकां 90% सबसिडी आणि 10 गायींचेर 75% सबसिडी, मॅक्झिमम 20 गायी जे पयलींचे फार्मर्स आसा तांकां घेवन मेळटा अशी ती स्कीम रिवायव केली. नव्या स्किमी प्रमाणे नवे जे योजना सरकारान हाडल्या, नवीन रेट वाड दिल्या, दरवाड दिल्या, त्या प्रमाणे अशें जावं शकता की कोणाक तरी आमी नव्या शेतकऱ्यांक, नव्या फार्मरांक, नव्या युथांक आमी प्रमोट करू शकता, तांकां कन्विन्स करू शकता की तुमी ह्या दूध धंद्यान येयात आणि गोयचे जे दुधाची मागणी आसा 4.5 लाख लिटर दिसाक आणि प्रोडक्शन आसा फक्त 1 लाख लिटराच्या भितर, तर हो जो डिफरन्स आसा तो आमी भरून काडू शकता आणि गोय जे आसा ते दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावं शकता. गोवा डेअरी ही आमची गोंयकारांची डेअरी, की ही डेअरी सर्वायव करपा खातीर किंवा हे करच्या खातीर ही डेअरी तेंच्यांनी NDDB कडे दिवची, नॅशनल डेअरी कडे दिवची, जेणे करून ही डेअरी 5 वर्सां खातीर नॅशनल डेअरी कडे दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, जेणे करून ही आमची डेअरी गोवा डेअरी सर्वायव जातली अशी मागणी आसा. की जे ते डिस्क्वॉलिफाईड डायरेक्टर्स आसा आणि ज्यांचेर एन्क्वायरी प्लस त्यांच्या कडल्यान फायनान्शियल रिकवरी ती करपाची ऑर्डर आसा, तर ती सरकारान तेंच्या कडल्यान चालू करची रिकवरी. कित्याक तर ह्या डायरेक्टरांक असल्या लागून गोवा डेअरीचे खूप नुकसान जाल्ले आसा. बिकॉज आता तरी तेंच्या कडल्यान ती रिकवरी करून एक एक्झाम्पल सेट करपाक जाय. आणि त्याच खातीर जशें दाद्यान म्हणलें की गोवा डेअरी NDDB कडे चलोवपाक दिवपाची, म्हणजे तिचे रिवायवल जातले. आणि ह्या डायरेक्टर्स आणि कोण इन्वॉल्ड आसा, ज्यांचे अगेन्स्ट कोर्ट ऑर्डर आसा की रिकवरी करा, एक्शन घ्या, त्यांचेर एक्शन घेतली जाल्यार 5 वर्सां नंतर NDDBन ती सेटल करून सगळी गोवा डेअरी जेन्ना केन्ना परत थंय फार्मर्स येतले तर तेन्ना ते 5 फावटी विचार करतले की बाबा भ्रष्टाचार केलो, आम्ही कितें गडबड केली जाल्यार आमचेर कितें कारवाई जावं शकता. 70 गुन्यांव फाट्याची व्हडली कारवाय. होणा हांगा धाड घालून पुलिसांनी 2.33 लाख रुपया मोलाचे गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणात 70 होणा हांगाच्या 28 वर्सां पिरायेचो तरणाटो दुबावीत प्रितेश गावडे हाका अटक करून न्यायालयान ताका 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. आदिवासी आरक्षणा खातीर केंद्र सरकारान अभ्यास करूनच कायदो केला, तशेंच कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे विशीं कोणेच गोंधळ निर्माण करचो न्हय. आता लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण मेळटलें. आयुक्ताची नेमणूक केल्या उपरांत खोलायेन अभ्यास करून ही प्रक्रिया ह्या म्हयन्यात पुराय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मजगती 2027 वर्साच्या वेंचणुके पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां म्हणून मंत्री दोतोर रमेश तवडकरान म्हायती दिल्या. आमचो एक एसटी फुडारी गणेश गांवकार सद्याक गोंया भायर आसा. ते गोंया परतले उपरांत निर्णय घेतले अशें तवडकरान सांगलें. प्रॉपर लिगल स्टडी करून काडलेलें आसा. जरी तितून म्हटलें आसत 2001चो सेन्सस आसत जाल्यार टील डेट एसटी पॉप्युलेशन कितें आसतलें
हे जो कमिशनर अपॉइंट करतलो तो कन्सिडर करतलो. त्याच्या खातीर कोणी कन्सिडर करचे न्ही, कारण हांगा लिगल तज्ञ आसा थंयसरूय बी म्हणजे बिल जे केंद्र सरकार पास करता हे प्रॉपर स्टडी करूनच करता. पूण एकाचे म्हणल्यार तेन्ना फक्त 5:30 डेट ती अरे ती डेट जेन्ना म्हणटा तेन्ना ते सगळं ऑटोमॅटिकली येयले. आता असलेले गावडा कुणबी वेळीप हे आता एसटी स्टेटस आहा तांकां, आता जे पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आसा ते कन्सिडर करतले. मागीर तितून वगीच नाका जाल्लो बोवाळ करून कन्फ्युजन क्रिएट कित्याक करचें. माझे तर म्हणणें आसा की कमिशनर अपॉइंट जातलो, ताच्या उपरांत स्टडी जातलो, ह्या म्हयन्याच्या भितर प्रोसेस कंप्लीट जातली. पुढची राखीव कॉम्पिटिशन आली. काल आम्ही सगळे म्हणजे हांव आसतलो, गोविंद गावडे आसतलो, प्रकाश वेळकर आसतलो, बाकी सगळे आसले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान सांगला की प्रोसिजर जी आसली विदीन 3 मंथ जी आसा न्ही कंप्लीट जाता. कशें कशें जो प्रोसेस आसा ते सगळे एक्सप्लेन केले. आणि त्यामुळे आमचे एक नेते आसा न्ही गणेश भाऊ म्हणजे सभापती ते गोंयाक ना. त्यामुळे तो येतकच आसा आमी बसतले. आज एका तो येतलो आनी ते सगळे बसतले आणि बसल्यानंतर निर्णय घेतला. आमचो त्या वाटलो त्या संघटनेन तो हेतून जातलो जी रिजर्वेशन आमकां तात्काळ मेळपाक जाय ते दिना म्हणून ते हे सगळे मुवमेंट करता. अशें आज दिले न्ही. त्या संदर्भात आसली गणेश भाऊ येतकच आसा ताजे बसतल्यान ताजे निर्णय घेतले की जी आमची सभा जावपाची आसली ती जातली काय ना जातली अशें काही दिसना. उटा हे जे ऑपोजिशन पार्टीचे मेंबर आसा म्हणून तुमीच म्हटलां, सो ते फुडें वयतले रिजर्वेशन. काल जे आसा न्ही एज ए ट्रायबल मंत्री येताना म्हजी जबाबदारी आशिल्ली. हांवें म्हजी जबाबदारी निभायली आणि तो विशयाला हांवें पूर्णत्व केलो. हांव पयल्या दिसून म्हणटा ती जबाबदारी म्हजी आसा, ती म्हज्या जबाबदारी हांव पूर्णपणे निभायतलो, हांव करता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.